गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? हाय हाय गाइस, टू माय युट्यूब चॅनल. याचे आयज तोंड ओपन जायना कित्याक आयज ओपन डे, तर तोंड ओपन जायना न्हू रे. सो आमी भायर सरला वचपाक. आयज ओपन डे आसा. तो ओपन डे आतां पयली स्कुलान वयतली, मागीर वयतली आमी इशुकाक घेवन डॉक्टरा कडेन. तिने आयज आपयला. पयर आमी गेल्ले न्ही डॉक्टरा कडेन. सो काल हांवें काय व्लॉग करूना. काल म्हटलें मातशें टायम दिया इशुकाक म्हटलें, घरची कामां खूब आसलेली, नाका म्हटलें व्लॉगिंग. सो आयज आमकां आपयला. सो थंडी मातशें ताची कमी आसा, अशें कंप्लिटली तो असो बरो जाला अशें म्हणना हांव. आहा कफींग करता. ओके, सो आयज ताणें आपयला आनी आयज ती सांजची ना ती डॉक्टर. ती पयलीं आपूण सकाळची यो आनी फाल्यां संडे आनी परवाच्यान हो ना. मंडेच्यान टील कितले मंडे टू सॅटर्डे पर्यंत ना शिव. इव्हेंट कामाक आसा. सो म्हटलें आयज कितें आहा तें दाखोवन येवया म्हटलें. आयकू यो म्हटलें कित्याक हांव वयतलें स्कुलान पेपर पळोवपाक, ताका बाबू घेवन बसपाक. आई आतां मातशी बरी आहा तिका कफींग खोकता ती, म्हणजे ड्राय अशें कफ, कळ्ळें न्ही, ड्राय कफ कशें. सो तिकाय मातशें आतां कंप्लिटली अशें कमी जाला अशें म्हणना हांव. ती मातशें खोकता बीन, ड्राय कफ. ओके, सो आणि म्हाका बी आला हे गोंय आतां मातसो खोकता. सो आतां वत पडटा. आयज सामकी दमट आहा, खबर ना आयज म्हाका दिसता पावस बीन येतलो. वन लायन आसा, लोक गडबड करतात. टुरिस्ट व्हेकल आहेत ते, तांकां गडबड आसता न्ही ना, तांकां गडबड आसता गिरायक घेवपाक. लोक रावला लायनीन रावला, तो मदींतल्यान ओवरटेक करता. तो पळयत तशें आतां ओगी गेलो तो. ताका खबर आपली मिस्टेक म्हणून. ओके, तूं चला. सो आयज पळया सामकें दमट आहा. मागीर आयज पावस आहा अशें ना, वत अजिबात वत ना आयज. सो पावत येयली आमी. श्वेता म्हटलें यो म्हटलें पेपर पळोवपाक, चेड्याचे पेपर पळय म्हटलें मातशें, कळ्ळें का न्ही. आई म्हणटा फुडल्या वर्सा आपूण वयता काय पेपर पळोवपाक. आई म्हणटा आतां वच गे पेपर पळोवपाक, फक्त ग्रेड बरो आहा तांकां, आतां फक्त ग्रेड. ताका लागून अशें मार्क्स बीन तांकां मेळना, ग्रेड. हांवें हांगा पार्किंग मेळपाकूच खूब मुश्कील स्कुलाच्या भायर. हेच प्रॉब्लम, पार्किंग मेळना. सगळी भुरगीं आवय सगळी येयला. नेक्स्ट टायम आजी वयतली न्हू रे. भितर गाडी व्हरून मेळना दिसता न्ही, भितर पार्किंग आसा. आतां खंय दवरतलो तुजी गाडी? हांगाय पळयात गाडी फुल. आवयस एक चुकलें आमकां. काय बरें हांगा पार्किंग मेळपाचें. गाडी थंय पर्यंत लोकांनी पार्क केला. हे सगळे स्कुलाचेच आहा, पेरंट्साची गाडी. हांगा ओके, हांगा गेट आहा न्ही, थंय दवरचें पडटा. थंयच्यान वॉकिंग करून येवचें पडटलें. आवय मातशें सांगलें आमी सेक्युरिटी गाडी भितर गे, कित्याक आमकां थंयच्यान चलून येवचें पडटलें. ताका लागून दिल ताणें धाडून, म्हणजे एक्चुली अलाव ना भितर गाडी वचपाक. तेणें वच म्हटलें. ओके, चला हेजे पळयता पेपर. आतां म्हजें फ्रेंड मेळ्ळें एक, समीक्षा, म्हणजे स्कूल प्लस स्कूल विसरलें हांव. स्कूल फ्रेंड, हय स्कूल फ्रेंड. ते म्हाका खबर ना तेजे कोण ते. म्हाका दिसता भुरगीं हांगा शिकता दिसता. पयला न्ही, आसतलें ते. चला ओके, हेजे पेपर पळयता, सांगता मागीर तुमकां कितें केलें ताणें पेपरान. ओके चला. स्नेहा येयले. जालो, गुड मॉर्निंग. जालो अरे अरे हॅलो अरे जालो रे. किती ए प्लस? व्हेरी गुड, कॉंग्रॅच्युलेशन. सगळे ए प्लस, सगळे व्हेरी गुड. सो झाले आमचे पेपर पळोवन. बरयला ए प्लस ना, ए मागीर चडशे ए पडला अशें ना, ए मागीर आनी कितें कितून पडला. कितून हिंदीन मातसो आतां इम्प्रूव जाला. पयलीं हिंदीन ताका डी बी अशें पडटालें, आतां हिंदीन खूब इम्प्रूव जाला. बरें येता, स्पेलिंग मिस्टेक आनी कांय ना, आनी अशें कांय ना व्हडलेशें. सो हांव चड वेळ पेपर सारके डिटेल पळयत रावंक ना. अशें मातशें पयल्यान येयलें की बाबू लागून. गाडी खंय दवरला फुडें पळय. वय देवा. आनी तांकां एक क्वेश्चन येयल्लें जीकेन, स्मॉल एंड ब्युटिफूल स्टेट कितें गोवा न्ही. एका टिचर रॉंग घातला. हांव घेवन गेलें, टिचर पळय स्मॉल एंड ब्युटिफूल स्टेट नोटबुकार आसा, तांकां बुकार आसा गोवा. पण एक्चुअली आन्सर सिक्कीम खंय न्ही ना. हेणें मागीर सर्च केलें गुगलान. भुरग्यांनी सगळ्या भुरग्यांनी सिक्कीम बरयला, हेणें गोवा बरयला. पण म्हाका खबर आसलेलें स्मॉल एंड ब्युटिफूल स्टेट गोवाच म्हणून.
सिक्कीम स्मॉल खंय स्मॉल अँड ब्युटिफूल आता हांगासर कन्फ्युजन न्ही आनी कितें सांगपाचें तूं कळ्ळें मरे सिक्कीम पण गोवाय आसा तुका खबर अशें ना गोवा आसा स्मॉल अँड ब्युटिफूल स्टेट गोवात अशें करून मागीर कन्फ्युजन जाता मागीर भुरग्यांक चला आतां आमी वयता डॉक्टरा कडेन जाली हांगा 10 जाली 10:30 पर्यंत तेंचे आहा ते स्कुलान पेपर पळोवपाचे 10:30 मागीर ना ओके हांगासर न्ही धूळ पळयात तेच म्हटलें शिव आता केन्ना बायक घेवन वयता जाल्यार मास्क घालून वचा शी धूळ बघितले आनी पावस ना म्हटलें ते आनी हें आला लोक सगळे तोंडान धांपोवन वयता सारके सो पावली आमी ते हें घेता मेडिसीन घेता ते बाम ते बरी न्ही चल न्हिदला तो चल रे जालें आमचें आनी सोमतें रितिकाकूच दाखयलें आमी तोय मातसो खोकता न्ही आनी येयलात न्ही मागीर ताकाय मेडिसीन बीन दिला ओके एक टॅबलेट दिला ताका न्ही चिव करपाक एक टॅबलेट दिला आनी इनेलर बीन कितें दिलें ताका आनी तेजें नोज तेजें ब्लॉक जाता रितिकाक सो एक हें दिला स्प्रे दिला ओके आतां मंडे यो म्हटलं इशुकाक घेवन आतां मंडेच्यान वना आतां कशें पळोवया कशें जाता तें ओके जालें आमचें सगळें आतां आमी वयता कोट लागता हां ते कडू आसता ते ओके जाता आमी घरा वयता चला ओके सो पावली सो डोसा करताले वयतना खावन गेल्ली आमी भूक लागला परत तो बसला एक पोळो खालता नाही म्हटलें बिर्याणी फ्राय करता तो मातसो ओग्गी आसा खूब काम आहा आमच्या एका हावज हेल्पराचेर खूब प्रॉब्लेम जाला सो तुका खबर आहा पयलींची हावज हेल्पर ना आतां दुसरी येता ती 2 दीस येयली आनी आतां ती म्हणपा लागली आपूण 8 येता म्हणपा लागली हांवें यो म्हटलें 8 2 दीस जाले 8 येता म्हणटा येत ना आनी मागीर फोन करता आपल्याक येवपाक जावंक ना फाल्यां आपूण 8 येता अशें म्हणटा आतां पळय काल तिणें म्हाका फोन काल ती आमगेर येयल्ली मेळपाक आपूण फालच्यान येता म्हणपा लागली हांवें कितें म्हणलें तुका इफ थोडे जायना न्ही तूं दुसऱ्या कोणाक तरी सांग आनी धाड ना आपूण म्हाकाच जाय आपूण येता म्हणपा लागली आतां पळय 8 येता म्हणटाली आतां 11 जाली घरा कांयच काम जावंक ना आं आनी ती जाता पत्तोच ना ती आतां एकांक कॉल करतली आनी म्हणटली आपूण येवपा मेळोंक ना म्हणून कितें सांगपाचें तुमकां आतां काय सांगता हांव बुवा येवूच नाका तूं दुसऱ्या कोणाक धाड 3-4 दीस जाले ती फक्त म्हाका सांगता 8 येता आजून पर्यंत येवंक ना 4 दीस जाले हांव हांगा मशीन मारता कितें सांगपाचें चल पोळे 1-2 खावया आमी अजून तापलें न्ही चला तापलें वयतना कितें जालें गडबडीन खावन भायर सरली आमी सो ताका लागून म्हटलें आतां खावया सो तेल बीन कांय घालना अशेंच फ्राय करता सो रितूक बसला रितूकाक चटणी बिटणी नाका सॉस काय हें कितें जॅम घेवन खाता इतलो व्हडलो जाला ताका चटणी वांगडा खावपा नाका ताका चटणी सामकी आई न्ही लायट करता म्हणजे अशें स्पायसी बीन करना रितुका लागून तरी पूण तो खायना सो हांव तेल बीन कांय घालूंक ना अशेंच बसता हांव सो हांगा पळयात पावस येयलो जस्ट म्हाका दिसता 1 वीक जालो पावस नासलेलो कडक वत पडलेले सो पळयात आतां मातशें थंड जालें सारकें सो हांगासर केलां हांवें सिंपल अशें मशरूम आसतले फ्रिजीन भाजी करया म्हटलें आनी काल न्ही दाळ केल्लेले मातशें चडूच कर म्हटलें एक सो आयज जातलें आनी आयज शेनवार सो दाळ आसा भाजी केला कोथमीर घालूंक जाय आनी सो ताका लायक पेज जेवपाक कित्याक फक्त संडेकूच दीस मेळटा तो घरा आसता आनी आयज सॅटर्डे ओपन डे आसा म्हण ताका हॉलिडे दिला सो आई बाबा आपल्याक पेज जाय चडूच कर म्हटलें ताका तें पेज लायक म्हणजे जेव म्हटलें बरें मोव काडून घे गरम मारा हांवें गॅस लायला न्ही भायर पावस करता बरें जालें न्ही बरें शिजला तोय मातसो खोपता म्हटलें पेज जेव म्हटलें ओके सो तो इश्वी न्हिदला न्हिदलेलो उठलो आतां ओके आनी ताका आयज न्हाळोवपाक घालचें ना सो आई ओपाली सद्या ताका न्हाळोवपा नाका एक दीस सोडून एक दीस ताका न्हाळोवया खंय सो काल ताका न्हाळयल्लें आयज पावस पडटा पळय ताका लागून नाका म्हटलें बरें ताका आंग पुसून काडटा
आनी मागीर ते नेबर टेस्टी आहा ते मेळ्ळे न्ही आमकां स्कुलान सो ते हांवपा जालें आईक थंडी बी जाला न्ही हें आसता पळय कितें तें खोबरें तेल न्ही इशुकाची टिचर म्हणपा लागली इशिकाक ऋत्विकाची टिचर म्हणपा लागली इशिकाक खोबरें तेल मातशें गरम कर आनी ताका छातीर पोटार फाटी अशें पूस म्हणपा लागली थंडी बिंडी कमी येता खंय ती आपल्या भुरग्याक अशेंच करताली खंय सो ते एक लक्षांत दवरता सो आनी स्नेहा म्हणपा लागलें हें क्लोज आसता पळय लवंग क्लोज न्ही बरें भाजून घे खंय पावडर कर खंय मागीर थोडेशें पावडर आनी हनी घालून मिक्स करून खा म्हणपा लागली सो आईक म्हणलें तूं कर बाबूकूय दी म्हणपा लागली सो इशूक अजून 6 months जावंक ना आनी म्हाका तसलें बिसलें घालपा नाका ताका आनी हनी खूब हीट न्ही सो ताका लागून सो आतां काय ताका घालना हांव म्हणटा आईक म्हणलें तूं करून खा सो आईन हांगासर पळयात गरम करून घेतला आतां पावडर करतलें मागीर हनी एक धाकटे चमचो घेवपाचे हनी मिक्स करून पिवपाचें हनी मिक्स करून खावपाचें पिवपाचें न्ही खावपाचें सो तें खूब कितें सांगता खूब खबर आसता आमकां कितें करूंक जाय कितें नाका पण त्या टायमार न्ही याद उरना कळ्ळें न्ही खूब कितें खबर आमकां आनी सुंट म्हणजे ड्राय जिंजर पावडर आनी हनी मिक्स करून पिवपाचें खूब कितें खबर आहा त्या टायमार न्ही कांय तकलेन उरना सो जालें म्हाजी भाजी थोडे दोनूच मशरूम काडून दवरला हांवें फ्रिजीन सांजचें न्ही हांव तें मॅक्रोनी सूप करतलें आई म्हणपाली कर म्हणपाली तिका तें आवडलें तेजे दोनूच सूप म्हणजे दोनूच मशरूम काडून दवरला आनी भाज्यो बीन कांय ना ताका लागून फ्रिजीन सगळें सोंपलें सो फाल्यां पळोवंक जाय इफ शिवाक टायम आसलो न्ही कॅल्क्युलेट वचून सगळे भाज्यो बीन घेवन येवंक जाय कित्याक आमी 1 week ना तो ताका लागून तो पळोवया कितें म्हणटा तो फुडें बोव मारता मागीर पळोवया कशें गॅस तें ओके तो शीत दवरता भाजी जालें दाळ बेश्टें गरम करपाचें आनी जेवपाचें इतलेंच ओके तुका भाजी जाय रे तो भाजी बरो मसो राव मागीर पयलीं खावन जेवन घे पेज ओके चला तो उठला आतां ताका मातशें आंग पुसता मागीर मेळटा तुमकां सो आयज न्ही हांवें परत सूप केलें आमी सगळीं जाणां सूप पिलें फक्त शिव उरला आयज न्ही कॅरेट घालूंक ना हांवें कॅरेट नासलें म्हणजे कांयच ना भाजी जस्ट थोडेशें दोनूच मशरूम दवरलेले हांवें सो हें शिवनाताक मातशें गरम करूंक जाय मागीर तो पितलो मागीर आमी सगळीं जाणां पिले सो टायम जरा आतां 9 जाली आतां मेळटा तुमकां दनपार अशें काय हांवें शूट करूं ना इशूकाक मातशें तेजें ताका टायम टू टायम मेडिसीन घालूंक जाय मागीर ताका नेबुलायझर दिवंक जाय तितून टायम गेलो म्हाजो सो दनपार आनी काय अशें ब्लॉग करूं ना हांवें सो आतां जर सूप केलें आई म्हणपालें सूप करा रे तूं उदक दवरला आई गरम करपाक हें पळयात गरम उदक दिला करपाक दवरला गरम करपाक शिव आतां आमकां आनी आयज न्ही तुमकां खबर आहा न्ही इशविकाक 4 months कंप्लीट जाल्लो आसा सो आयज म्हटलें केक कट करया बाय केक दडू नाका फ्रिजीन आसूं न्ही सो केक कट करया म्हटलें आयज आनी फाल्यांच्यान शिव ना फाल्यां एकूच दीस आहा परवाच्यान ना सो चिंतलें की फाल्यां कितें बेश्टें सिंपलशें फोटोशूट करतलें 4 months सो म्हणटा आयज करनाका म्हणपालो केक कट म्हणटा आयजूच करया आपूण ना म्हणपालो केक बी हाडपा मागीर हांवें स्विगींतल्यान ऑर्डर केलें तें ऑप्शन बरें आहा न्ही हांव म्हणलें तूं तुजें कामाचें पळय म्हटलें हांव स्विगींतल्यान ऑर्डर करता म्हटलें आनी आयज न्ही कट करया म्हटलें सो मागीर तशें उरता मागीर तें तो शिव मागीर 1 week ना आफ्टर 1 week केक कट करया खंय आफ्टर 1 week हांव सप्टेंबर सोंपतलो तो म्हटलें नाका म्हटलें आयच्या आयजूच केक कट करया म्हटलें आनी शिव हांगासर बिजी दाखयता तुमकां शिव आनी आकाश आहा शिव कितें करता हांगासर शिव कितें करता वायर कनेक्टिविटी तो परवा इव्हेंट आहा न्ही सो तेजेंच काम चालू आसा सो म्हटलें तूं कर म्हटलें मागीर केक कट करया सो तेमी काम करतात आनी शिव न्हिदलो आत्तां उठलो जस्ट व्हिडिओ अपलोड केले स्टडीज घेताले म्हटलें मागीर शिवाजेचें जालें की मागीर केक कटींग करतलें मागीर व्लॉग एंड करता ओके सूप पिला पोट स्टफ आहा शीत करपाचें काय नाका चिंतता शीत आहा आई जेना म्हणटा तुका मेडिसीन घेवंक जाय वाफ घेवंक जाय आईकूय घेवंक जाय आईकूय नेबुलायझर घेवंक जाय सो पळोवया ती जेना म्हणटा सूप पिल ती आतां पळोवया शीत इल्लेशें करचें पडटलें ओके हेजें काम जावं न्ही मागीर आमी केक कट करया ओके चला हांवें केक ऑर्डर केल्लेले जस्ट इशू उठला म्हटलें आतां कट करया मागीर तो न्हिदतलो परत आनी शिव आतां वयता खा भायर ताका लागून म्हटलें कट कर कातर हाड रे पळय मातशें दोन न्ही हांवें डिफरंट टायप हाडला आनी सेम अशें हाडूंक ना हांवें आनी कॅरासीन न्ही डिफरंट खंयचे आसलेले पळय
दोन डिफरंट हाडला हांवें कित्याक स्टॉकान न्ही एकूच आसलेले ताका लागून ब्लॅक फॉरेस्ट केरा सुद्दाचे न्ही धाकटेशे पातळ येता तुमी लास्ट पयले हेंचे बघितले बरे आहा आनी चड ना 99 रुपीज आणि वेज न्हू आणि वेज हाडला रेड वेलवेट रेड वेलवेट आवडले बरे न्हू ते डस्टबिन घाल चला आयज काय आमी न्हेसोंक ना काय ना सिंपल अशें केन्ना केक कट करता आनी केन्ना न्हिदता जाला आमकां ओके चल यो मरे केक कट तू खंय येयलो रे तू रा एका हांव आनी बसता मदीं सायडीन तू बस राव न्हिदलेली यो म्हटलें यो चल म्हण रे हॅपी बर्थडे न्हू रे हॅपी 4 मंथ ईश वीक हॅपी 4 मंथ ईश वीक Happy 4 month, dear Ishvi. Happy 4 month, Ishvi. तू का? हसतो की तो खाया तुम्ही माझ्या नावान केक कट करता आणि तुम्ही खायात आजी खा म्हाका दिता बरा केक मागया हाय चिन्नू तुका हाय चिन्नू चल जेन्ना धाकटे केक हाडटा न्ही खावपाक लायन लागता ओके तेन्ना व्हडले केक आसता न्ही कोणाक नाका लागीं कोण येना म्हाका नाका इल्ले वाड आतां हो घेवन गेलो रे तुमी बस जस्ट थोडेशे उरले पळय खंयच धाकटे हाडटा पळय तेच केक बरे कांय ना हय कितें चड स्वीट आसतलें कोण खायना हे बी आयज पळय सोंपले शिवना ते एक खावपाक दिल्यार सगळे उडयता जालें हा सो व्लॉग एंड घेवपाक विसरलें हांव यादूच ना म्हाका आनी हो न्हिदात नालो खेळात आत्तां न्हिदला सगळीं जाणां न्हिदली फक्त हांव उरला न्हिदपाक शिव येवंक ना आजून शिव गेला म्हापसा तेजे प्रिंटींग कितें रेडी जालें खंय हाडून गेला ओके सो टायम पळय कितलो जालो 12:05 जाली अशें जाता आमचें सदांच 12 12:30 जाता न्हिदता सर सो तोपर्यंत न्ही कपडे बी सगळे फोल्ड करून दवरले हांवें न्हिदत नालो आत्तां न्हिदलो म्हटलें व्लॉग एंड घेता तो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात शेअर करात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात तो वेळार नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक सो आयज न्ही बर्थडे रिक्वेस्ट आहा तांकां विश करता सो नांव आसा जॉयलीन सिक्वेरा विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुजें हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवाकडे मागता तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे जॉयलीन सो आनीक आसा मोहन Abyss AV and Production House wishing you many happy returns of the day. God bless you with good health and happiness. देवान तुजी हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवाकडे मागता तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे मोहन रे आनी हो मोहन आसा न्ही तो आसा शिवाचो फ्रेंड तो म्हण Happy birthday and many blessings to you. May God make all wishes come to happy birthday. Happy birthday Mohan uncle. ओके चला बाय Bye.